त्या फुडें मत्स्य महोत्सव बी करपाचे तुमचे विचार बी आसा काय कितें? एक आमी जर मत्स्य महोत्सव जर करपाचो जर काणकोणकारांक दिसता अशें आमचे फिशरीज कम्युनिटीच्या लोकांक दिसता जाल्यार तो सुद्दां करपाक व्हडलें हरकत ना, खंयचोच कार्यक्रम करपाक हरकत ना. ताजे फाटल्यान एक जो एम्स आनी ऑब्जेक्टीव आसा न्ही ते क्लियर आसत जर जायत न्ही जाल्यार कठीण कांय ना. म्हणजे विशेष करून जे आसा न्ही की फिशरीज कम्युनिटी लोकांनी म्हणजे जर तांणी जर इंट्रस्ट घेतलो ताका आर्थीक सहाय बाकी सगळे मदत आसा, ऑर्गनायझेशन मदत आमी दिवंक शकता. म्हणजे तूं म्हणटा तशें तो सुद्दां आमकां कार्यक्रम सक्सेस करपाक हरकत ना, पण ती म्हणजे तो करपा खातीर जी ग्रेविटी आसा न्ही ती निर्माण जावपाक. सर काणकोणाक कितलीशी जमीन पडंग आसा आनीक तुमची हेजेर हें जें आतां पळय तुमी इनिशिएटीव घेता तेजेर तुमी कितलेशी येवपा हांव जेन्ना पळयता न्ही आतां पर्यंत जे आसा न्ही सादारणचे एक 40% जमिनी ऑक्युपाय आसा. 40% जाता म्हणजे 60% जमीन आसा काणकोणाची आज म्हणजे शेती जर आसा न्ही ती पडंग आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतून आमी फुडें व्हरून जे आसा न्ही आमी 80% 90% ते करपाक शकले जाल्यार आमकां यश मेळ्ळें अशें म्हणटा. शिवराम बाब तूं वरायटीच्या संदर्भात सांगता पळय न्ही त्याच वरायटीचे बरोबर तुमी आतां वापरलात हाजे शिवाय तुमी हांगा बासुमतीचो वापर करूंक शकता काय? ना आमी कशें केलें आसा कृषी विज्ञान केंद्र जें आसा तें सेंट्रलायज आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आनी वेगवेगळ्यो वेरायटी ज्यो तयार जाता युनिवर्सिटीन त्यो ते ट्रायल घेता. तर आमी आतां आमचे पारंपारीक कशी जया ज्योती आनी आमी एड केली कर्जत. तर जयाची जे बी आतां ऑलमोस्ट खंयच मेळना याचे शॉर्टेज आसा. सो आमी आतां 3 वर्सां जाले रत्नागिरी 7 म्हण एक दापोली युनिवर्सिटीन जी डेवलप केल्ली तेजी ट्रायल आसा. काणकोण बी घेतलेले आसा ट्रायल आनी एकदम तांबडी करडीची आनी आमी पयलीं पांडीव म्हणटा पळय IR एक तांबडी करडी तो सेम टायपाची जी जात आसा ती आतां आमी डेमॉन्स्ट्रेट काणकोणाक 3rd इयर चालू आसा. जर ते सक्सेसफूल जाले जाल्यार आमी ते दापोली युनिवर्सिटीक डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट दितले आनी तुका दापोली युनिवर्सिटीसान जया रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती वेरायटी सेम ड्युरेशनाची लागपाक एकदम गोड आनी जे शेतकारान ती वापरले पळय ती आमकां एकदम बरी दिसता. रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 म्हूण 2 जाती हाडल्या. त्याच बरोबर आमी काणकोणा एक सह्याद्री सिंदुरा म्हण एक वेरायटी दिली ह्या भाताची ट्रायल करपाक आनी तेजे बरोबर सह्याद्री संपमुक्ती म्हणून आनी एक वेरायटी दिली आसा. त्यो दोनी वेरायटी आमी ट्राय करता. भाताचे वेगवेगळे पद्दतीन अभ्यास करप चालू आसा कारण ह्यो ज्यो जया ज्योतीच्यो ज्यो जाती आसा पळय त्यो आतां ओल्ड जाल्या ताची नवी सीड प्रोडक्शन चालू जालें ना. तो प्रोडक्शन कमी आसा तर त्या दृश्टिकोनांतल्यान रत्नागिरी 7 ही जात आसा ती एकदम बरी आसा आनी ती हेचे फुडें आमी काणकोणांतल्यान सुरवात केली आसा ती आमी हेचे फुडें करतले. प्रोडक्शन किती पिरियड टायम लागता? रेट सेम 115 ते 120 दिसांक जाता ती आनीक उत्पन्न जें आसा पळय ते 3 ते 4 टन पर्यंत येता ताजें उत्पन्न आनीक ती लॉजिंग जायना आड पडना तर ती एकदम बरी आसा. ही वरायटी कसली? ही वरायटी कसली? हे सरांनाल्टी आतां आमचे वयर घाटां लोकल वेरायटी लोकल वेरायटी आनी ती बासमतीची. दुसरी आतां तुमी युथ्सां प्रमोट करपा खातीर आमी म्हणटा पळय युथ्सां प्रमोट करपा खातीर शेतकी खात्याची कम्युनिटी फार्मींग जी आसा येवजण ती राबयतात. आतां कम्युनिटी फार्मींग ही खास करून केल्ली आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत जे आसा युथ्स आसा जावं बाकीची जे हे आसा एकठांय येवन जे शेती करता ते सामुहीक शेती म्हणटा ते करपा खातीर गोंय सरकार ताका हें दिता आदार दिता. आतां आदार दिता आसतना तुज्यांनी तेतून भात शेतीची लागवड करूं येता. भात शेती जाली नंतर तुज्यांनी भाजी आनी तिसरें पीक जे आसा तुमच्यांनी अळसाणो जे आसा गोंयांत बऱ्यापैकी डिमांड आसा. सादारण 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर ते तयार जाता. सो हें करतले जाल्यार ताका लागणारें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फेन्सिंग आसा तें तेज्यांनी करूं येता जावं पावर टिलर आसा तरेकवार जी मशिनरी ब्रश कटर आसा ते तेज्यान घेवं येता ताका आदार दिता. आनी बाकीचें आसा ताका जर प्रोसेसींग करपा जाय आतां तांदळाचें सुद्दां प्रोसेसींग जर करून जाल्यार ताका रेट बरी मेळटा आनी सराचो जो हें आसा उद्देश आसा तो प्रोसेसींग करपाचो. आमकां जी आमी शेतकारांक आधारभूत किंमत दिता सादारण ताका आतां 25 रुपया आतां जाल्ले आसा डिक्लेअर जाल्ले आसा. सो वेले जे पयशे जे आसा ते आमी जर प्रोसेसींग केले जाल्यार ताकाय ताजो आमकां फायदो जावंक शकता. आनी बाकीचें तें हें उरता पळय आमचो कुडो म्हणटा तेजे पासून जर आमी गोरवांक खाद्य जर केलें जाल्यार तेंय करूं येता. सो सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत FPO जो प्रमोट करता आमचा माननीय PM म्हणटा पळय आनी सराचो उद्देश आसा जर एकठांय येवन जर हें करत जाल्यार ताका भरपूर हें दिता. कमीत कमी 1 हेक्टर 10,000 स्क्वेअर मिटर जाग्यान लागवड करपाची आनी चडांत चड तेज्यान कितलें करूं येता. फेन्सिंगा सुद्दां ताका हें ना लिमीट ना. अशें करून युथांनी जर फुडें आयलें जाल्यार निश्चितूच फायदेशीर आसा. एक फुडें वतना आनी एक सांगता कृषी विज्ञान केंद्र जे सावथ आसा सरान सारकें तुमी विचारलें की मत्स्य संदर्भात एक प्रोग्राम करपाचो. तर कृषी विज्ञान केंद्रांक आमचे फिशरीचे बी रिसर्च म्हणून अभ्यास चालू आसा एनिमल हजबंड्री चालू आसा सगळ्यांचो. तर सिबास जी आमी चणकण जी म्हणटा पळय ते गेले 2 वर्सां जाली आमी दिता जी आमची साई उदकांत जाता आनीक अशी 4 शेतकारांनी आपले प्रयत्न 35 लाख पर्यंत उत्पन्न करून आमी दाखयलें आसा. कुर्तोरी मायणाचे सिल्विया म्हणटा की एवॉर्ड सुद्दां पयस हेमा ते सत्कार जालो.
ताका आमी ते सगळी टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार कृषी विज्ञान केंद्र आनी फिशरी डिपार्टमेंट कंबायन ते केजीस फिशरी डिपार्टमेंटान दिल्ल्यो आनी जे सिबास म्हणजे जे सिडलिंग्स आहा पळय ते आमी दिल्ले आनी तेजे आनी दुसरें तेणें अशी तरेन टेक्नॉलॉजी डेवलप केली की ते जून जुलय म्हयन्याक तेजें हार्वेस्टिंग जावपाक जाय आनीक ताका इतलो डिमांड आसा की ते हार्वेस्ट केल्लें मार्केटान वचचे पयलीं ते बुकींग जाता 1,500 1,000 ते 1,500 तेजे एक चणक वता सिबास म्हळ्यार चणक सो तेंय आमी टेक्नॉलॉजी डेवलप केली आसा आनीक आमच्या आगोंदेचो जो पीक आसा डुकर आसा यॉर्कशायर तेजे बरोबर क्रॉस करून ब्रीड तयार केल्या तेय आमी शेतकाराक दिले आसा आगोंदेचो तर हे ब्रीड आसा पळय ते हिंदू सुद्दां आतां भुरगे एज अ एडिशनल इनकम म्हणून पिगरी सुरवात केली आसा नॉर्थाक सुद्दां तर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान मागता आनी मागता की जे आमचे युथ्स आहा पळय तांकां आमी सर्टिफिकेट कोर्स दिता 5 दिसांक कृषी विज्ञान केंद्र हाजे बद्दल सखोल टेक्नॉलॉजी दिता तर ताणें फुडाकार घेवचो आणि आमच्या कृषी विज्ञान केंद्रात ज्यो टेक्नॉलॉजी डेव्हलप जाता त्याचा फायदो करून घेवचो म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक पिकता ते आम्हीच वाटून घेऊया आणि ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट जे आसा आम्हीच खाऊया अशा प्रकारचो एक तांकां मेसेज हांव दिलो म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तो मानून घेतलो आणि आज प्रत्यक्ष आमी ताजी लाटणी करपा खातीर म्हणजे लावपा खातीर जे आसा आमी हांगा जमले आसा म्हणजे फुडल्या काळा भितर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आमचे प्रत्यक्ष दोन्ही अफसर म्हणजे काणकोणचे म्हणजे तांच्या मदतीन म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटच्या मदतीन आणि जे प्रत्यक्ष शेतकार कश्ट करपाक तांच्या मदतीन फुडल्या येणारी ज्यो शेती पडंग आसा त्या लोकांक अपील करून जाय की आमी अशा प्रकारच्यो जे सामुहीक शेती डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आमी काणकोणाक सुरू करपाचो ठरयलो आसा आणि तातूंत म्हणजे काणकोण समृद्ध जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी विचार करता आणि तातूंत शेती समृद्ध जावप शेतकरी समृद्ध जावप तातूंत ऑर्गेनीक आमकां प्रोडक्ट मेळप आणि पूर्णपणे ह्या सगळ्या हातूंत ऑर्गेनीक शेती डेव्हलप करपाचो प्रयत्न आमी सुरू केल्लो आसा त्यामुळे म्हज्या सगळ्या काणकोणच्या भावांक हांव अपील करता गोंयभरच्या भावांक अपील करता आमी शेतीक देवया म्हणजे आमी पद हें तें सगळें आमी जेन्ना देंवतले तो तेन्ना आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अधिकारी आसात ते एक्टीव जातले हांव जेन्ना देंवतलो जेन्ना आमचे सगळे प्रकारचे लोक आसात म्हणजे पंच सरपंच बाकी सगळे ते एक्टीव जातले म्हणजे आमी सगळे जर अशा प्रकारच्या शेतांक देंवले तो विश्वास जर सर्वसामान्य शेतकऱ्याक मेळूंक शकता जाल्यारच म्हाका दिसता शेती समृद्ध जावपाक शकता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा त्यामुळे सगळ्या भावांक हांव अपील करता येणाऱ्या काळा भितर जी काणकोणां शेती पडंग आसा आणि ती शेती आमी कसोया आणि त्या शेतींतल्यान बरे तरेचें उत्पन्न येवंक शकता आज आमकां काणकोण आमी खोतिगांव भागांत म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता बरेच शेतकरी आसा न्हय भाजी करून जे आसा समृद्ध जाले आसा जे 5 लाख 6 लाख 7 लाख तांचे इन्कम जाले आसा तांकां थोडोसो आदार जर आमी दिलो कॉन्फिडन्स दिलो आसत जाल्यार की तो शेतकरी परत 10 लाखांचो आसूं येता तो ताजे फुडें वचून येता प्रत्येक मनशाक जर म्हणजे कुटुंब तरी आसना जर कश्ट करपी मनीस आसना ताका मला की एक 5 लाख रुपया ताका मेळूंक शकता असं जर जायत न्ही तो निश्चितपणे आसून शेती कडेन वळटलो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारूय प्रयत्न करता एग्रीकल्चर खातेंय प्रयत्न करता आमच्या हॉर्टिकल्चर खूब मदत करता आणि सगळ्या प्रकार प्रयत्न आसा तो सामूहिक जावपाक आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सामूहिक शेतीच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे प्रयत्न यशस्वी करपाक सोदता त्यामुळे मागता की देवा कडेन की सगळ्या शेतकऱ्यांक आमगे ताकद दी आनी बरे विचार आमचे तकल्यान घाल अशें म्हणून म्हणजे ह्या वेळाचेर सगळ्या शेतकऱ्यांक म्हजे वतीन शुभेच्छा दिता भर उरतली ती ऑर्गॅनिक शेतीचेरच आज हे आमी शेत रोयतात न्ही आमी एकूय कण सुद्दां जो आसा न्ही आणि बियाणे पळय आसात पयलीं पारंपारीक बियाणे आमची नश्ट जात गेली आसात तुमी हांगा खंयची बियाणाची नाही आमी हांगा जो आसा न्ही सगळ्यात जे आसा न्ही हल्ली आमी हांव पळयलें म्हणजे जो घाटमाथ्यार आसा जो जोर्डा ह्या भागांत आसा न्ही आनी ती जो तांदूळ भात मेळटा आसा न्ही तो अशें म्हाका दिसता तो फायन तांदूळ समजो ते जात कसली गमतात बियाणे म्हाकाय लक्षांत ना ते आमी चड अशी कर्जत अशी वापरतात त्या सायडीची जात एक तरेची जात आमी तुमी हांगा वापरतात तुम्ही सर तुम्ही म्हणटाला तो फर्टिलायझर यूज करपाना मग खंयचेचो आमी शेणखत वापरलें आसा ते कंपोस्ट जो आसा न्ही खूब मोठेपणान आसा आमी वापरलो जाल्यार आमी पोटॅश वापरतात सेकंड थिंग सर आज आमी पयला तुमचे बरोबर सरपंच देवल्या शेतांत पंच देवल्या शेतकी अधिकारी देवल्या सो हे बेकार आशिल्ले युवकांक खंयतरी शेती करपाच्या दृश्टीन प्रोत्साहन मेळटलें काय जशें आमी हांवें संकल्प सोडला जशें आमी श्रमदामाक आमी मदत करता जे खंयच्या कंपनी CSR बाकी सगळें आसा न्ही जो प्रकारचो मदत जी आसा न्ही आमच्या शेतकऱ्याक जो कश्ट करपाक सोदता आनी थोडोसो आर्थीक सदन जावपाक सोदता अशा प्रकारचे प्रत्येक महिलेक प्रत्येक शेतकऱ्याक आसा न्ही आमी श्रमदामाची दुसरी फेज जी आसा न्ही शेतकऱ्याक मदत करपाचो ही फेज आमी सुरवात करता मग शेतकाराचे मते आज काणकोण म्हणटा शेतकार म्हणजे 70% शेती पडंग आसा म्हणटा
ही एक फुडें 100% जावपाक शकता काय म्हणटा तुम्ही सगळी 100% जाली ना म्हणजे प्रयत्न आसा 100% कडेन पण जो शेतकार काम करपाक सोदता हांव म्हज्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हजे राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते तांकांय अपील करतलो की एखादो शिक्षक आसा ताकाय अपील करतलो एखादो अधिकारी काणकोण आसा ताकाय अपील करतलो तांणी आज कशें शेती ही मेकॅनायज जावपाक लागली आनी मेकॅनायज जावपाक लागले तर जायत न्ही तांणी 2 दीस 4 दीस काम करपाक कांय हरकत ना म्हणजे अशें ते हांव सरकाराक सांगतलो शेतकऱ्याक सुद्दां जे आसलो जे लोक अधिकारी आसा तांकां 4 दीस 5 दीस ताका सुटी दी म्हणटा शेतकाम करपाक आनी ते केले आसत जर जायत न्ही ताकाय मदत करता ताका आमी साथ दिता म्हणजे अशें तरेचो म्हणजे एखादो अधिकारी आसतलो एखादो कर्मचारी आसतलो ते सगळे जर अशें शेतांक देंवले आसत जर जायत न्ही जाल्यार निश्चितपणे ही क्रांती जावपाक शकता आनी ती क्रांती जावपाक जाय ही म्हाजी धारणा आसा वरायटीची म्हणे पळय न्ही तुम्ही थोडे विचार करता काय भाशे जे आमी आतां म्हणजे हल्लीच आमी तुमकां खबर आसा आमी एग्रो बेज इंडस्ट्रीज सेटअप करतात आनी ताचो एक दुसरो वर्जन आसा म्हणजे आमी आज जर पळयलें जर जायत न्ही पणस आसा आनी पूर्णपणे बेज जाता ऑर्गेनीक माल आसा आज केरळा सारखे किंवा व्हिएतनामा सारख्या देशांत जे आसा न्ही म्हणजे मोठी रेव्होल्युशन केल्लें आसा आज पणसा सारकी झाडां आसा न्ही ताजे हायब्रीड वर्जन आमी जर शेतकऱ्यांक प्रोवायड करपाक शकलो आनी ताजें प्रोसेसींग मार्केटींग आमी करपाक शकला ती जावंक शकता हळदी सारकें जावपाक शकता वेगवेगळ्या कन्सेप्टाचेर विचार करून जो आसा न्ही की आमी शेती समृद्ध कशी जावपाक शकता आनी शेतींतल्यान ह्या सगळ्या हायटेक कन्सेप्टांतल्यान आसा न्ही एखादो व्हायट कॉलर जॉब्स कशें क्रिएट जावपाक शकता हो आमचो संकल्प आसा आनी तो पुराय करपा खातीरच आमी ह्या प्रायमरी फेजीन आमी सुरवात केली तेवटें शेत नाशिल्लें पूण आमची म्हणजे घोवाची घरां एक कडेन वांयगण वयता थंय हांव थोडेशें 1-2दां गेलां आनी मागीर तेंय बंद पडले की इतर लोक रोयनाशिल्ले मागीर सरान हांगा शेत रोवपा खातीर जमीन करूं नाशिल्ली पॉली हावज आनी इतर अनेक विशय भाजी बी अशे विशय आहले पूण ह्या वर्सा पडंग उरता अशी जमीन आमी शेता खातीर सुरू केलें शेत रोवपाक सुरू केलें अणशी घाटां तांकां जे बरे तांदूळ मेळटाले थंयच्यान ताणें तें बियाणें हाडलें अंदू हांगा हें रोवया अशें ताणें आनी हें थारायतना फक्त आमीच करूं नये सगळे आमचे जे बरे वांगडी आसा कार्यकर्ते हांवें विशय आहा तांकांय ह्या वेगळ्या जातीची ओळख आनी ऑर्गेनीक शेती थंय करता ती खरें तेजी तांदूळ आमी वचून हाडटा तेन्ना कितली रुचीक आनी ताका लागून दिसलें की सगळ्यांकूय इंट्रोड्यूस करचें सो अंदू हो प्रयोग आसा हे भात कशी हांगा हांगा जातलें ते पद्दती हे बियाण्याची वाड करून इतर सगळ्या काणकोणकारांक सुद्दां हे बियाणें लावपा खातीर प्रोत्साहीत करचें असो विशय आसा म्हाका खूब उमेद आसा की सगळीं जाण जेन्ना लायतात न्ही सामको एक सत्संग कसो शेतांतलो सत्संग अशें हांव म्हणन येता एक दीस आमी खंय तरी देवळां वचून भजन करतात उमेद हें करतात त्या पद्दतीन हांगा उमेद आनी हॅपिनेस ते मेळटा न्ही ते म्हाका दिसता कसलें वखदां सुद्दां गरज ना कोणाक कसलो स्ट्रेस बीस आसत जाल्यार आयज आमी हांगा फ्री ऑफ स्ट्रेस जावन वतली आनी म्हाका खूब अनुभव ना पूण ती सगळीं करता ते करून पळोवन इट्स म्हणजे कांय प्रोसेस नॅचरल आसा ते पळयलें की रोखड्या कळटा कश्ट आसा शेतकारांकूय कळपाक जाय की आमी तुमकां सपोर्टर आसा हे सगळे बरे कामां शेती पडंग ओडोवची न्ही शिकले जाल्यार सुद्दां कांय दीस सुटी घालून तरी शेती करची म्हजे कडेन कांय टिचर आहा जे कांय दीस शेतां काम करपाक सुटी घेता हांव तांकां एका धपक्याक तांची ती लीव हांव सँक्शन करता कित्याक म्हाका खूब उमेद जाता की हे वचून ट्रॅक्टर घालता थंय शेत रोवपाक मदत करता कारण तें केली शिवाय आयज आमकां भात तांदूळ मेळचो ना पयसो भरपूर उरतलो आमचे कडेन पूण फाल्यां जर तांदूळच नासत जाल्यार आमी कितें खातलीं आमी गोंयकार शिता शिवाय गोंयकाराची जायना शीत कडी हुमण हें आमगेलें फेवरेट सो ताका लागून सगळीं शेतां रोवपाक जाय पडंग उरपाक नजो सो अशें कोणी जर आसा जेंका कसली मदत जाय जाल्यार ताणें खरें आमकां येवन मेळचें कितें आसा तें वाट आमी काडूं येता पूण शेतां पडंग दवरची न्ही आयज आमचे सगळे काणकोणचे आमचे वेलविशय पंच सरपंच मेंबर वेगळे पदाधिकारी आसा ऑफिसर्स तुमी येदो पळयल्यात आनी ते आपले सगळे हें विसरून आयज शेतान कामां उतरल्या हेंच सांगपा शेतकार भावा की आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसा तुमी फुडें चला कितें अडचण आसल्यार ती गोंय सरकाराच्या वतीन किंवा आमचे वतीन जाता ते आमी सॉल्व करूया मॅडम चडश्यो जी शेतां आसाय न्ही ती पडंग पडलाय फकत लेबरा लागून म्हळ्यार कितें एकलो घरां आसल्यार एकलो घरान तो शेत रोवपाक शकना ताका आनीक हें जाय पडटा सो आतां लेबर इतलो वाडला की तें कश्टान हें करचें आतां तर परत तर शेतकी करतलो तो जाल्यार लेबर पळय आतां एक दादले मनशाक 1000-1100 आता सरान तशे पद्दतीन घेतले की एकमेकाक सहाय्य करून पयलींची शेतां कितें लेबर घेवन जायनाशिल्ली एकामेकाक हांव म्हागेल्या गेलो तूं गेल्या गेलें अशें करून सगळें वांटून शेतांची कामां करतालीं तशी घर सुद्दां श्रमदानां करता एकमेकाक मदत करताले त्या पद्दती शेती जावची म्हणून हो प्रयोग आयज आमी इतले जाण येयला आनी इतले एक दिसा सगळें करतले फुडें केन्नाय गरज पडली कोणाकूय जर अशें उलो मारलो खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय गरिबान सुद्दां किंवा शेतकारान गरिबान म्हणना
जाल्यार आमी तेंच्या उल्याक साथ दिवन आमी कितलीं जाणां जाता तितलीं जाणां तेंगेले शेता खातीर मदत करपाक आमी हजर रावतले. फक्त तांणी संपर्क साधपाक जाय. इंटेन्शन इतल्यात की शेत पडंग उरपाक पडंग उरपाक जायना. शेतकार बेकार म्हणजे शेत सोडून आपूण हांव बेकार हांव कांय करना म्हजे कडेन कांय ना तो गरीब शेतकार हो गरीब उरूं जायना. हें तेंच की आमचे इतले सगळे शेतकार भाव दितात तांकां लागून आमचें पोट भरता सगळ्यांचें. सगळे मनशाचे कसलेंय फळ जाल्यार शेतकारूच रोयता. आमी फ्लॅटा बसून किंवा बंगल्या बसून आमी प्रोडक्ट काडूंक शकना. सो जो जमनी उतरता जो काम करता तेजे पासून आमकां जें फळ मेळटा सो तेंच्या आमी रिणाकूय आसता कायम पयशांनी तरी फारीक जायना पूण तांकां आमी सदांच आदार दितली हें उतर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.